पवित्र कुसाचे करू कुसाचे करू आमच्या देवा आमच्या आस्मानातले पुत्राचे आणि पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सत्मंतान देवा स्वर्गपदवेदार बापा स्वर्गा आणि प्रितुमीच्या रुसणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत सामावलो आंकवार मरे तांय जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आयचे दिसांनी आल्या पांचे सामणेचे दुखीचे पयलो गोठ जशे माल्याच्या मोल्यांत मागणें करता आसतना सुम्या जेजू कश्टां मरणाक फुडो करूंक तयार जाता. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा उसऱ्यामध्ये दुसदो आनी सदोय जापो जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले श्रेष्ठपद जडायसा
स्त्रियांमध्ये तू सदव आणि सदय जापो जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलेले श्रेष्ठपोत जनायसा स्त्रियांमध्ये तू सदव आणि सदय जापो जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलेले श्रेष्ठपोत जनायसा स्त्रियांमध्ये तू सदव आणि सदय जापो जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सर्वथा आमेन. या म्हज्या जेजू बोगोस आमकां एमपणांतल्या उजांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यान स्वर्गार वत अदीक करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गोट जेजूक धरतोस ताका एका खांब्याक बांदून सोयतार काडटा. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो कितें आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां सदां सदांकाल आमेन. यो म्हज्या जेजूस मुगोस आमकां मनाच्या उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गात चड करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो गोट सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालता. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां यो
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलिले श्रेष्ठ तुझ्या दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदोय जापो जेजो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. यो म्हज्या जेजो भोगोस आमकां एमकणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर विधी करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गोट आपलो खुरीस घेवन स्वामी जेजो कारवार दोंगरार चडटा. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो कित्याक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां भोगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां इमपणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या ज्ञान स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो गोड खुर्साच्या पलंगार सोमी जेजू आपल्या सोपून मोगाची भेट कोत्ता. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायचे आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय जा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा वस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले श्रेष्ठो तुझ्या दायसा
स्त्रियांमध्ये तू सदव आणि सदय तुझा पोस जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां एमपणाच्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर अदी करून चड गरज असलेल्यांक. नमान राणे काकुतीचे माये तूच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी येवीची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खणान सुस्कार सोडून रुदान करून माये तुका प्रार्थना. आमच्या दयाल शरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कणवाले आनी मोगाल दुलोब आंकवार मारे. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. बो पोईत रुजारीचेर आनी आमचे बसून माग. क्रिस्ताच्यो बासवण्यो आमकां फाव जावच्यो. प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां ससण्याच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचे बो पवित्र रुजाईचे गोड आमी नियालता. तांणी तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवसी आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेळसे कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थाय अशें जावं. पाप सभाचे इतिहासा पासून आमचे पप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां यो. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय जय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले श्रेष्ठपो तुजे रायसा वस्त्र्या मध्ये तू सदव आनी सदय जो पोज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोलली सांज सावंड येता. आमचे मोदें ही मिसाची भेट भेटोवंक आनी देवाच्या उतराची पोरगोटणी करूंक फादर एलिस्टन वाज गांवान रायतूरचो राशो आनीक सालिगांवचे सिमिनारींत प्रिफेक्ट कसो तो वावुरता. सगल्यांच्या नांवान आमी माई मोगाचो येवकार दिता. वेलकम यू फादर.
आयची ही नोवेनांची मांडावळ कोत्ता कामोती वाडो तुवें आसलेल्या सगल्या गोराब्यांचो आमी उगडास करता तांचे बरोबर सगल्या आमच्या फिरगोसकारांक आनीक आयज पयस आसलेल्या भावार्थ्यांक जी इमिसाचे भेटींत वांटो घेतात देवान सगल्यांक आमकां बरी भलायकी देवाचो आशिर्वाद आनी ताचे उपोट देण्यांनी भरूंक तशेंच जी कोणाच्या दिसा आपलो वाडदीस समोर रमतात लग्नाचो वार्शीक दीस तांचेय पासत आमी मागता भोगतीन एमिसाचे भेटीन आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणानो ह्या संवसारांत आयज जायत्या जाणांक तरेकवार वस्तूंची भिरांत दिसता. कोण उदकाक भियेतात जाल्यार कोण उज्याक भियेता, कोण जोल्ल्याक भियेता जाल्यार कोण सुण्यांक भियेता आदी. इंग्लीश भाशेन ह्या असल्या भिरांतीक फोबियाज म्हणटा. दुसरे वाटेन पळयत जाल्यार पिडेची भिरांत, मोन्नाची भिरांत, घोव बायल एकामेकाक अविस्वाशी भिरांत, भुरगीं वायट रस्त्यार पावची भिरांत आदी. ही भिरांत मनशाचो बावाट पोलको कोत्ता. आयज मनशां वस्तूंक आनी मनशांक भियेता पूण देवाक भियेता काय? आयज बोमोर्त आनी आसून सायबिणीचे परबेचे तयारेचो तिसरो दीस. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन देव भिरांतीन जिवंक आमचेशीन राव जेजू. देव भिरांत हें एक पवित्र आत्म्याचें देणें. मारयेन आपल्या जिवितान बेस बरें पाडलें आनी हातूंतल्यान देवाच्या येवजणेन आपूण भागेली जावन आपलें जिवीत देव भिरांतीन सारलें. ह्या पासत ह्या पवित्र दिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमी मारये भाशेन देव भिरांतीची मनशां जावन आमकां बोल ह्या भेटेन मागून घेवया. मोगाळ भावा भयणीनो जायते फावटी आमी जिवितान देवाक भियेनासतना हेर सगल्या वस्तूंक भियेना. तर ह्या वेळार सगल्या पातकांचो उगडास करून देवा आनी एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista
तुया ह्या वेळार तुका जाय तें देवा लागीं माग. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बाग्योंत आंक मारीची विणोनेन सोगले भिरांतींतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तो करो दिव तुजी सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान कुशीत लोकांतली एके बायलेक घेतिल्ले विशीं कित्याक एक कुशीत बायले कोडे तो लोग्न जाल्लो. मिरियम आनी आरोन ताचेर आड उलोवंक लागले. तांणी म्हणलें, मोइजेसा भायर सर्वेस्परान आनी कोणा कोडे उलोवंक ना गाय. आमची कोडे तो उलोवंक ना. सर्वेस्परान हें आयकलें. मोइजेस एकदम खालतो विनम्र आसलो. पृथुमेच्या सोर मनशां परस ओदीक विनम्र काळजाचो. ओवचितूच सर्वेस्परान मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरियमाक म्हणलें, तुमी तेगाय जमातीच्या तोंबूंत येयात. ती तेगाय गेलीं आनी सर्वेस्पोर एका कुपाच्या खांब्या रुपान देंवलो आनी तोंबूच्या दारार उबो रावलो. आरोनाक आनी मिरियमाक ताणें आपयलीं आनी तीं दोगांय फुडें सरलीं. सर्वेस्परान म्हणलें, आतां म्हजीं उतरां कान दिवन आयकात. तुमचें मोदें कोणूय प्रवादी आसा जाल्यार हांव ताका एका दर्शनांत म्हजी ओळख दितां आनी सपनांत तांचे लागीं उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोइजेसाचे बाबतींत अशें न्हय. तो सदांच आसा म्हज्या घरांत. हांव ताचे लागीं हुमाण्यांनी न्हय पूण उक्तेपणी तोंडा तोंडी उलयतां. आनी तो सर्वेस्पराक रूप पळयता. म्हज्या सेवका मोइजेसाचेर आड उलोवंक तुमकां कशें पुटवलें? सर्वेस्पराचो राग तांचेर पेटलो. तो तांचे सोरशिल्लो कोडसोरलो आनी तोंबू वेले कूप चोडून वेतोच मिरियमाक कोड फुटली आनी ती बर्फा भाशेन सारकी धोबीफूल जाली. आरोनान मिरियमाचेर नदर मारली आनी तिका कोड फुटला तें ताका दिश्टी पडलें. आरोनान मोइजेसाक म्हणलें, म्हज्या दोनया म्हाका पाव. नेणारपणान आमी पातक केलें. ताची कास्त आमकां लावूं नाका. त्या पातकाचो गुन्यांव आमी ओळखून घेता. अर्दी कूड कुसलोली आसून आपले आवयच्या कुसव्यांतलो भायर सोरतेल्या मेळ्या मनशाची कुडे भाशेन मिरियमाची कूड करूं नाका. मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हणलें, देवा, हांव तुजे लागीं मागतां, तिका बरी कर. देवाचें उतर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूत जारा देवा, काकलूत करून दाखय. बो कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचे कोत धुवन म्हाका नितोळ तूं कर. रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव अळकून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार थिवतां. तुजेर चुकलां सायबा,
तुकाच अपमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबाक केलां. सोबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्यान म्हज्या. तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. सोबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. सगळीं उबी रावया. Zój, 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 sorves fora. Zój, 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 sorves fora. Zój, sorves fora. Zój, sorves fora. Zój, sorves fora. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. Zój, 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 sorves fora. Zój, 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 sorves fora. Zój, sorves fora. Zój, sorves fora. Zój, sorves fora. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसाक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेली तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण होडे भायर दर्यांत पावून लारांनी बुडोवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलून तांचे सुरशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भिवू नाका. पेद्रून परती पाळ करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजी सुरशी ये सो कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्यावेलो देवून जेजू सुरशी येवंक उदकार चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय. आनी ते होड्यार चोडटात म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसली ताणें ताचे मुखार सोरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. आनी पेले तोडी पावतूच ते जेनेसरेत मुलखांत गेले. त्या गांवच्या मनशांनी ताका वळखतूच चारूय कडेन सांगून धाडलें आनी सोमेस्त वायटकारांक ताची सुरशी हाडून तांच्या आंगोस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ती ताचे लागीं मागताली. आनी हात लायलो तितलीं सारकीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन देव बिरांतीन जिवंक आमचे शिराव जेजू. मोगाळ भावा भयणीनो, जर तर आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमी सगलीं जिवितांत भियेतात. घडये तोडी म्हणत हांव कोणाकूच भियेना, पूण सगलीं आमी मानून घेवची गरज आसा. कित्याक ना तरी कित्याक ह्या संवसारांत भियेता. जे भाशेन हांवच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां,
थोडीं भियेतात गोड्या काळखाक भियेतली थोडीं गोड्या उदकाक भियेतात थोडीं उज्याक भियेतात थोडीं मनशाक आपल्या पात्रांक आनी हे भाशेन जायती वस्तूक भियेता. पूण जी वस्तूक वो ज्या मनशाक आमी भियेता आमी नदर मारीत जाल्यार ती वस्तूशी आमी वचना. ती वस्त कशीच भाशेन आमी एवॉयड करूंक जायतो प्रयत्न करता. ती वस्तू वो त्या मनशात आमी पयस रावता. मोगाळ भाव भयणो, आयज आमकां आयचो विशय सांगता देवाक भिवूंक. देवाक भिवप म्हणल्यार देवाक पयस रावप गाय, देवाक एवॉयड करप गाय ना. मोगाळ भाव भयणो, देवाक भिवप म्हणल्यार परतेंच जाल्यार ताच्या मोगान रावप. मोगाळ भाव भयणीन, दुसरे सुवातेर आमी भिरांत म्हणटा आसतना हें भिरांत फियर उतर येता फोबोस ग्रीक उतरांतल्यान. आनी फोबोस म्हणजे इरेशनल फियर, म्हणजे कारण नासतना भिरांत. तर आमी डिफरन्स करूंक फावो. सादी भिरांत जी आमकां संवसाराची, जी आमकां वस्तूंची वो मनशाची आसता, ती एके भाशेन कारण नासलेली भिरांत. आनी दुसरी भिरांत आसा देवाची भिरांत, जंय आमकां भिवूंक कारण आसा. कारण कसलें कारण गाय? पयली सुवातेर देवान आमकां रचल्या, त्या पासत देवाक भियेवपाची, एके भाशेन देवाचो मोग करपाची गरज आसा. दुसरे सुवातेर देव पदवेदार, हें आयची वाचपां आमकां दोनूय वाचपां कळयता, त्या पासत भियेवपाची गरज आसा. आनी तिसरे सुवातेर देव आमचो सांबाळला, त्या पासत देवाक भियेवपाची गरज आसा. आयची वाचपां बारीकसाणेन नियाळ करुया. पयलें वाचप लोंगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी हांगा आमकां किरीत भाशेन मोइजेसाची, आरोनाची आनी मिरयामाची खबर मेळटा. एके भाशेन दोगांय आरोन आनी मिरयाम मोइजेसा आड उलोवंक लागलीं, ताच्यो खबऱ्यो करूंक लागलीं. आनी ह्या वेळार देव तिगांयकूय आपयता, मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिरयामाक. आनी किरीत भाशेन ह्या दोगांयकूय सांगता, आरोनाक आनी मिरयामाक, कित्याक म्हूण तुमी म्हज्या मनशाचेर आड उलयलीं, मोइजेसाचेर कित्याक म्हूण कशें तुमकां पुटोवलें आड उलोवंक. एके भाशेन देव खूब रागार जाता, कित्याक ती देवाच्या मनशाचेर, एके भाशेन मोइजेसाचेर आड उलयली म्हणून. आनी आमी उपरांत आयकलां कशे भाशेन मिरयामाक हें देवाचेर आड उलयलें म्हणून तिका कोड फुट्टा तें. आनी ह्या वेळार खालतिकायन आरोन देवाची पदवी ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसणें मागता. आनी हे भाशेन मोइजेसूय देवाक तिका बरी करूंक मागता. देवाची पदवी आमी पळयता. एके भाशेन देव पदवेदार म्हूण ताका भिवूंक आमकां उलो करता. दुसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकला ती घडणी, जेजू उदकाचेर चलता आनी जेजू हांगासर आपली पदवी दाखयता. आनी जेन्ना ह्या जेजू उदकाचेर चलतालो तेन्ना ताच्या शिसांनी जेन्ना ताका पळयलो, जेजू कोण तरी तांकां दिसता तो ते समजले भूत म्हणून. तेन्ना जेजू सांगता, हांव भूत न्हय, हांव जेजू. एके भाशेन जेजू कितें सांगूंक सोदता, तुमी संवसारी वस्तूंक भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी आयचो होच विशय आमचेशी तूं राव जेजू. आनी जेजू तांचेशी रावता. मोगाळ भाव भयणीनो, देव भिरांत म्हणल्यार कितें गाय? 3 वस्तू तुमचे मुखार दवरता आनी तिनूय वस्तू पी ह्या लेटरान सुरू जातात. पयली सुवातेर देव भिरांत म्हणल्यार देवाची पदवी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवप, देव पदवेदार म्हणून ओळखून घेवप. हेंच कितें आंकवार मारीन आपल्या जिवितांत केलें. जेन्ना आज बडवो येवन तिका सांगलें तूं एका भुरग्याक जल्म दितली म्हणून, तिणें मानून घेतलें. तिणें चिंतलें जरूय म्हाका खंयच्याय दादल्या लागीं संबंद ना, तरूय
देवाची पदवी हांगा वावुरता, देवाची पदवी आपल्या जिवितांत मानून घेता. मोगाळ भाव भयण आयज हेंच करूंक आमकां देवाचो उलो आंकवार मारया देख दवरता. आमच्या जिवितांत आमी कितलीं व्हडलीं मनशां जावं पूण देवा मुखार खालती जावन देवाची पदवीक सदांच मान दिवंक गरजेचो. दुसरी सुवातेर दुसरी पीक हुणायता पातकां विणेच्यो. हेंच कितें मारयेन आपल्या जिवितांत केलें. जल्मलीच पातकां विणें आनी आपलें आख्खें जिवितूय सारलें पातकां विणें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमकां दूर एकल्याक जर तर देवाची भिरांत म्हणल्यार दुसरे सुवातेर पातकां विणें जिवीत जियो. जेन्ना आमी पातकां विणें जिवीत जियेता तेन्ना एके भाशेन देवाची भिरांतीन आमी जियेता. मोगाळ भाव भयण आयच्या संवसाराचेर तर नदर मारल्यार कितें बरें आनी कितें वायट हाचे भितर फरकूच बदल्लो आसा. एक एक पावट वायट आसा तें पसून आमकां बरें दिसता आनी एक एक पावट आमचो सरकार लेगून हेंच आमकां शिकयता. फाटीं हांव एक न्यूज वाचतालो आनी थंयसर चिकागोच्या गांवांत देसांत हूंय 5वेच्या भुरग्यांक तावन कॉन्डॉम्स दिवंक. मोगाळ भावनी कसली शिकोवण गाय, कितें सांगूंक सोदतात? 5वेच्या भुरग्यांनी कुडीचो एकवट करूंक जाता. एक एक पावट आमच्या धर्मा आड असली शिकोवण उक्तेपणी जाता आनी ह्या वेळार आमकां अदीक करून क्रिस्तांवांक कितें सारकें आनी कितें वायट हाचे मदें विचून काडूंक त्रास जातात. आमच्या आयज भुरग्यांक पसून सोरो पिवप जावं ड्रग्स घेवप असले वायट संवयांनी पडप हें सदांचें हें जिवितांत आसूंकूच जाय आनी गरजेचेंच अशें दिसता. मोगाळ भाव भयणो, त्या पासत आयज देवाची भिरांत म्हणटा आसतना पातकां विणें जिवंक हो दुसरो संदेश आमकां. आनी तिसरी सुवातेर तिसरी पीक उणायता प्राचित करता तेन्ना आमी देवाची भिरांतीन जियेता. ह्या मुद्द्याचेर नियाळ करतना फाटींच एक जाणटो यादनीक म्हाका सांगतालो ताचो उगडास आयलो. हो जाणटो यादनीक म्हणो आदीं आमच्या फिगर्सांनी आमचे साकिस्तांव आनी पेदे इगोर्जेंतूच कुमन्याव करताले, पार्तिकुलां करताले. कित्याक चड पार्तिकुलां करची गरज पडनातली. तो म्हणूंक लागलो सगळे इगोर्जांनी हें मेशीन आहलें पार्तिकुलां करपाचें आनी थोडींच ते करताले. हांवें विचारलें कित्याक तेन्ना लोक मिसाक येनासलो? ना म्हणूंक लागलो मिसाक जायतो लोक येतालो तर पार्तिकुलां थोडींच कित्याक करताले. आनी तेन्ना म्हणूंक लागलो लोकां मदीं इतली भिरांत आसली जो कोण पातोक करता तो कुमन्याव घेनासलो. तांकां खरेपणी आपल्या पातकांची दूख दिसताली आनी ह्या पातकी जिवितांतल्यान म्हाका फावो न्हय जेजू घेवंक. त्या पासत थोडोच लोक कुमन्याव घेतालो. मोगाळ भाव म्हणून हांव म्हणोंक सोदिना तुमी कुमन्याव घेनाकात म्हणून ओ तुमी पातकी म्हणून, पूण गरजेचें तें आमी पातकी म्हणून ओळखून आमच्या जिवितांत कुमसार करूं. एक बऱ्या कुमसारांतल्यान एके भाशेन आमी ओळखून घेवची गरज आसा की आमी देवाक भियेता म्हणून. मोगाळ भाव भयण्यो, त्या पासत देवाक भियोप म्हणल्यार पयली सुवातेर देवाची पदवी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवप. दुसरी सुवातेर पातकां विणें आमचें जिवीत जियोप आनी तिसरी सुवातेर प्राचीत करून वो बऱ्या कुमसारांतल्यान आमचें जिवीत जियोप. तर हेंच करूंक बापाची आनी आंकवार मारीची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां दूर एकल्याक मागून घेवया. हे वेळार सगळीं उबी रावन आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबाक आनी सगल्या आमच्या यादनिकांक
देवाचें उतर परगटूंक आनी ताच्या प्रमाणें जिवंक देव बिरातीचें देणें तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जोटी चलयतना आपल्याच्या फायद्याक न्हय बगर पोरजेची देवबिरांतीन निगा घेवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. आमच्या कुटुंबांनी आयज मागणें उणें जायत वेता. हे पोरी तरणाट्यां मदें देवाचो मोगूय उणो जाल्लो दिश्टी पडटा. देवबिरांतीन आपलें कुटुंबीक जिवीत मागण्या वरवीं ओखण करूंक आमच्या कुटुंबांक बापाचें बोल मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. कामोती वाड्यांतल्या भावा भयणांनी आपल्या जिवितान देवबिरांतीन मांडून हाडूंक जिविताचो दोनी देव न्हय मनीस हें सोजमून घेवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बाबा, ही मागणी आय. बापा, ही थोडीशी मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती तूं मानून घे. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उपास बरो मागणे बोरे, ताचे परस मोगा देणे. उबान भेटोय खालीच तुजे, रांगोय देवा देणे. उबान भेटोय खालीच तुजे, रांगोय देवा देणे. वावराड्यांक दी फावती मुजरी, ल्हानांक मानान मोगान वागोय. चुकलोल्यांक दी माफी शांती, सगल्यांक दया मोय पास दाखोय. चुकलोल्यांक दी माफी शांती, सगल्यांक दया मोय पास दाखोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेन आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा,
आमच्या सुरगींच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुझे एकल्याच पुतान आंकवार मारी तावन जोलम घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनच्या सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारीक नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव. तुका वोन दिता. तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणी संवसाराक पाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात. तांच्या सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुजीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुजीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्याक त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगा आजीर आसलेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुसे भाग्योन दोरन दूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन ह्या वेळार धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुरकीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जा. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळण्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली भिरांतींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक वळखी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशीपर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान आनी मोगान शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावच ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू तूं कोऱ्यांनीच पोरी संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव ओतरेकतां तुजो मोग करूं सगल्या म्हज्या काळजांत आनी तुका भोगूंक म्हज्या ओतम्या पूण जेन्ना म्हाका तांकोना तुका घेवंक आतां ह्या संस्कारांत व्हड दूख दवरून सगले म्हज्या पातकांची आनी ती निश्चय करून दुसरी ती आदारचो ना म्हूण तुजे लागीं मागता सायबा नितोड कोण म्हूण म्हजें अंतस्कोण भितर सोरूंक कशी भाशेन म्हज्या काळजान तुका घेतल्या पोरी नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आनी मागता सायबा वोत म्हूण तुजी देणी म्हज्या ओतम्या म्हज्या गोराब्यार आनी पिडेस्त संस्काराचेर केदीच कोसूं नाका जावंक तुजे सोशिल्ली बकोर सदांच तुजो चड मोग करूं जेजूच्या पोवीत काळजा चुचुरे आमचे कोर भोव पोवीत काळजा आंकवार मोरेच्या विनोद कोर आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बाग्युंत आंकवार मारीक मान दितना तुवें आमकां सुर्गीचें जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सुरवणनाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. पुलिसवाती 3 वाजता फादर एलिस्टन वास हांगा येवन ही मिसाची भेटयली आनी आमकां देवाच्या उतराची बरे भाशेन परगोटणी केल्ल्या पासत थँक्यू फादर. तशेंच आयची ही मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक कामोती वाड्यांतल्यांक सगल्यांक जीं हांगा हाजीर आसात जायत्या तेंपान तुमी हांगा पावून सोरल्यांत जावं वाचपी कोय सगल्यांक तुमकां दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद सगल्यांचेर तुमचेर पडूं. आतां तुमी भायर सोदता आसतना एकामेकाक जागो येता पूण दुसऱ्यो वस्तू ज्यो गव्हर्मेंट सॉप्स आसात डूज डोंट्स त्यो सांबाळच्यो. तुमच्या भलायके पासत आनी दुसऱ्यांचे भलायके पासत आमच्यान सोदोड रावून वचो. अजुनूय कांय कांय वाठारांत केरळा आनी दुसऱ्या वाठारांत ह्यो केसीस वाडलेल्यो आसात. हे पासत सगळी शिस्त सांबाळची. एकामेकाक हात दिवपाचें वेंग मारपाचें फुडें जायते तेंपान मेळ्ळ्यांत म्हूण हें वाटावचें पूण एकामेकाची खबर तुमच्यान घेवन घरा वचूं येता. फाल्यांच्या दिसा विशीं इल्लीशी चोत्राय आनी आदोल बदल आसा. फाल्यां सांजे 4 वरांचेर आमी हे परम संस्कारा वचीर आमी मागण्याची रीत आसतली. सगल्या पाद्री पासत आनी अदीक करून हे फिरगोचेन वावरतल्या पासत ही मागण्याची रीत आमी करतल्या. हे पासत घरा लागीं रावून पुऱ्यान तुमच्या गोंड्या पासत मागूं येता. पयलीं ही मागण्याची रीत आनी त्या उपरांत तेच आनी सदांचे भाशेन ही मिसाची भेट. कुमसारा विशीं तुमच्यान हो वेळ काडूं येता एक बरें कुमसार करूंक. जावं ते सकाळीं मिसा उपरांत दिसपोटी हें मीस आसता 7 वरांचेर ते मिसा उपरांत तुमच्यान हें कुमसार करूं येता वो ह्या नोवेनाच्या मिसा आदीं तुमचें कुमसार करून येता. तर हो सोयेक आनी संदी विबाडची न्हय. हे पोरबेक आमी तयार जातना अदीक आमची ओत्मीक तयारी बरी जावं दी. सगल्यांक तुमकां आनीक एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी सोमेस्तांक तुमकां
देव बरी रात हांव उडयतां. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.